न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचे काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातच। आयज गोंयान कितें घडले? आयज पणजेन खूबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्यूशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावा गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट्स लायव्हान तुमकां येवकार। गोंयान सद्या लोकसभेचे वारे व्हांवता। सगळ्या उमेदवारांनी आपापले अर्ज भरिल्ले आसा। पयर भाजपान काल काँग्रेसीन आयज RGPच्या 2 उमेदवारांनी आपापले अर्ज भरिल्ले आसा। ह्यो बातम्यो तशेंच हेर कितें बातम्यो आयच्या दिसाक घडल्यो हे आमी ह्या माध्यमांतल्यान तुमकां जाणवतले। सगळ्यान पयलीं या सुशांत गावस हाचे कडेन। काँग्रेसी उपरांत आयज RGPन दोनूय कडेन उत्तर आनी दक्षिण गोंया भितर आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केल्ले आसात। उत्तरेंतल्यान RGPचो सुप्रिमियो आसा तो मनोज परबान आनी दक्षिणेंतल्यान तांचो उमेदवार आसा तो रुबर्ट परेरा हांच्यांनी आपलो उमेदवारी अर्ज दाखल केला। दोगांयनी म्हादयच्या विशयाचेर उलोवप केला। ते भायर मायनींग आनी हेर जे म्हत्वाचे विशय आसात ते वेंचून आयल्या उपरांत लोकसभेन मांडटले अशें तांणी म्हटलां। दुसरे वटेन आज भाजपान प्रेस कॉन्फरन्स घेतली। ह्या प्रेस कॉन्फरन्सात तांणी जो उत्तर गोंयचो काँग्रेसीचो उमेदवार आसा रमाकांत खलप हाका मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सामको उजरावन काडलो। लोकांचे पयशे कोणे बुडयले हे आपल्याक सामकें खबर आसा आनी हो जो म्हापसा अर्बन बँकेचो विशय आसा तो सद्याक सेंट्रल RCS कडेन सुरू आसा। गरज पडल्यार ती फायल उक्ती करपाक शकतले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान म्हटलें। हाचेर जेन्ना आमी रमाकांत खलपाक विचारले तांणी रमाकांत खलपान हेचेर उलोवपाक न्हयकार दिलो। तांणी रजाव दिले ते म्हटल्यार सद्याक कोड ऑफ कंडक्ट लागिल्लो आसा आनी ताका लागून आपल्याक हाचेर उलोवपाचें ना अशें ताणें म्हणिल्लें आसा। ह्यो दोनूय सविस्तर बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो 7च्या बुलेटिनान। लोकसभे खातीर 7 तारखेक मतदान जावपाचें आसा। हे फाटभुंयेर आर्क बिशप आसा ताणें एक सर्क्युलर काडिल्लो की 7 तारखेक सगळ्यांनी येवन मतदान करचें आनी सेक्युलर जे पार्टी आसा म्हणजे तांकां बरी जी पार्टी आसा तांकां चिंतून मतदान करचें अशें सांगिल्लें। हे फाटभुंयेर आतां BJP आनी RGP पक्ष म्हणटा आमीच सेक्युलर, आमकांच लोकांनी मतदान करचें म्हूण आनी सेक्युलर पार्टी आमी जावन आसा म्हूण आमकांच मतदान करचें अशें त्या पत्रांत सांगिल्लें आसा म्हूण आमकां मतदान करचें अशें ते म्हणटा। आतां फुडें या समिता कडेन, ताचे कडेन खंयची बातमी आहा ती पळोवया। युनिव्हर्सिटी गायडलायन्सा प्रमाण DMC कॉलेजीत कमी हाजेरी म्हणजे 75% पेक्षा कमी पर्संटेज आशिल्ल्या भुरग्यांक परीक्षेक प्रवेश दिवंक ना आनी हाका लागून आयज त्या विद्यार्थ्यांनी आपल्या पालकां सयत ते कॉलेजीन जमले आनी तांणी बोवाळ घालो। तर ह्या भुरग्यांकय खूब आदींच कळीत केल्लें की तांणी लेक्चर्स अटेंड करचे, 75% तांचे अटेंडन्स जावपाक जाय जेणे करून तांकां परीक्षेक प्रवेश मेळटलो। पूण ह्या भुरग्यांनी कांयच काना मनार घेतलें ना आनी आतां तांणी रिजन्स प्रोवायड केल्ले आसात। तर हे रिजन्स जे आसा ते प्राचार्य जे आसा कॉलेजीचे DMC कॉलेजीचे ते युनिव्हर्सिटीन ते रिजन्स दितले, प्रोवायड करतले आनी मागीर उपरांत तांचो जो कितें निर्णय आसा ते प्रमाणूच ह्या भुरग्यांक प्रवेश दिवप काय ना ते थारतले। ही बातमी सविस्तर 7च्या बुलेटिनाक पळयात। गोंय शालांत मंडळाचो एक नेम आसा, 75% अटेंडन्स ना जाल्यार तांकां डिबार्ड करता, फायनल एग्जाम आन्सर करपाक दिना। ह्याच नेमाचे खंय तरी DMC कॉलेजींतल्या भुरग्यांनी 75% अटेंडन्स कमी आशिल्ल्यान तांकां प्रिंसिपलान आन्सर करपाक दिवंक ना म्हणून बोवाळ जाल्लो आसा। ही जी सविस्तर बातमी आसा ती 7च्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळोवची। आतां ह्या ऐश्वर्या कडेन ताचे कडेन खंयची बातमी आहा ती पळोवया। आयची जी बातमी आसा ही तुमकां खबरच आसतली। 2 दीस पयलीं पियण पर्वरी पियण हांगा एकट्याचो खून जाल्लो, त्यात रेबर खान आसलें तेजें नांव। त्या संबंदीत 5 जे दुबावीत आसले तांकां अटक केलेले। सो आयज तांकां आनी 7 दिसाची कस्टडी सांगला पुलिशेन आनी ही जी आहा ती तुमकां सेंट पीएम लायव्ह फूल जी बातमी आहा ती पळोवपाक मेळटली। आनी दुसरी जी बातमी म्हणजे आमी म्हणटा की अपघात आहा ते कमी जावपाचें नांवच घेनात, अपघाताचें सत्र चालूच आसा। राती पत्रादेवी चॅक नाक्याचेर असो भिरांकूळ अपघात घडलो, तातूंत एकल्याक मरण येयलें आनी 8-7 जाण जखमी आसा। सो सद्या तेंचेर उपचार सुरू आसा आनी ही जी बातमी आहा ती तुमकां सेंट पीएम लायव्ह बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली। तसोच एक खाशेलो रिपोर्ट आसा कुडचडेचो, तो तुमी सेंट पीएम लायव्ह बुलेटिनान पळया।
अपघातांचे 17 हे दिसान दीस चालूच आसा. हे असे अपघात न्ही फॅटल एक्सिडंट जाता दिसान दीस जावपाक लागला. म्हणून तुमी काळजी घेवन हेल्मेट वापरून येरादारींचे नेम पालन करून गाडयो चलोवची अशें आमच्या वतीन तुमकां आवाहन. आतां ह्या उत्तेजा कडेन तांचे कडेन खंयची बातमी आहा ती पळोवया. कांय दीस आदी गोवा फॉरवर्डाचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी एक विधान केल्लें की गोंयान डॅम्पो हो व्हडलो ब्रँड आसा आनी ह्याच ब्रँडाचो वापर BJP करपाक सोदता अशें विधान तांणी केलें. ताच्या विधानाक आयज मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान जाप दिलें की गोंयांत डॅम्पो ब्रँडाचें व्हड योगदान आसा तशें तेंचें कामूय व्हड आसा. पल्लवी डॅम्पोक तांच्या कार्याच्या आनी प्रसिद्धीच्या आदाराचेर आमी उमेदवारी दक्षिण गोंयची उमेदवारी दिल्या. भाजप डॅम्पो परस भाजपा व्हड न्हय अशें सीएमान विधान केल्लें आसा. डॅम्पो हें आडनांव व्हड आसलें तरी आमकां भाजपूच व्हड ब्रँड आसा अशें विधान सीएमान करून विजयाच्या टिकेक तांणी जाप दिल्ली आसा. आनी दुसरी जी बातमी आसा ती म्हणजे तुमकां खबरच आसा की फाटल्या कांय दीस आदी जे वाळपयचे जे नवोदय विद्यालय आसा तेतून ते प्रवेश परिक्षा तातूंत 6वी प्रवेश परिक्षा तातूंत घोळ जाल्लो आनी घोळ जाल्ल्याचो आरोप पालकांनी केला आनी त्या विशीं चवकशीची मागणी केली. आयज त्या पालकांक प्राचार्यान हे विशयीचे उलोवपा खातीर आपयले. मात तांकां गेटीरूच आडावन तांकां भितर प्रवेश करपाक दिवंक ना. जर तुमकां प्रवेश जाय जाल्यार जिल्लोधिकारी कलेक्टराची जी परमिशन आहा ती घेवन येयात आनी तेज्या उपरांत प्रवेश मेळटलो. देखून तेंच्यांनी पालकांनी परतून आरोप केला की प्राचार्याक म्हायती दिवपाक प्राचार्य म्हायती दिवपाक टाळाटाळ करता आनी ते दिनात म्हणून असो तेंच्यांनी आरोप केला. आनी ही आतां जी गजाल आसा ती आमकां जर न्याय मेळोंक ना जाल्यार ही गजाल आसा ती आतां मुख्यमंत्र्याच्या कानार घालतले अशी शिटकावणी त्या पालकांनी दिल्या. तर ही तुमी दोनूय बातम्यो आयच्या साताच्या बुलेटिनाक पळयात. तर ह्यो आशिल्ल्यो म्हणजे आतां पर्यंतच्यो बातम्यो. आनीकूय बातम्यो तुमकां साताच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान सविस्तर पळोवपाक मेळटल्यो. तशेंच टॉप 25 8:30 वरांचेर मुजरत पळोवचें. कॅमेरामॅन हिरण्येश आडाळकर आनी नितीन गंगावणे सयत हांव संजना अर्जुनकर. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता ज्या कडेन न्यूज येत आसतात. जे वातावरणाची चांचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतलीं. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.